पोरण्या सोल्ल्यांती देवा बापाचो शब्द आनी हाका आदर जावन देवाचें उतर अशें दिलां. बायबलाच्या पयल्या ग्रंथाच्या पयल्या अध्यायाची 3 वाक्यां. उत्पत्ती ग्रंथांतलें वाचप. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदी सगोराचेर अंधकार बरो नासलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतालें. देवान म्हळें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखांतल्यान विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो पयलो दीस. देवाचें उतर हें. भाव भयणीनो, आमच्या ह्या नियाळाक एक दृश्टांत तुमचे सवें हांव वांटून घेतां. तुमकां कळीत असलो जावयेत. थंय पूण हांगातावन आराम केल्ली म्हजी शिकवण शेवट पावत आसतना आयचो हो विशय आमकां कांयपणी सटगुंडायेन समजूंक साद्य जायत म्हूण हांव पतयतां. आमी सुकण्याक देखता. मिसाच्या बलिदाना वेळार थोडी सुकणीं पाशार जाल्लीं हांवें पळयलीं. ह्या सुकण्यां पैकी एक वर्ग आसा, मायग्रेटरी बर्ड्स म्हणून. म्हणजे एका सुवातेतावन आनी एका सुवातेक उबोवन वेचीत आसली सुकणीं. आनी ती उबोवन वेचाक कारणां आसात. विशेश जावन हिवाळ सुरू जाता आसतना शीतवलयांत आसची सुकणीं थंयसर तांकां ह्या फुडें वचूंक कश्ट, खाण मेळचें ना. ह्या सगळ्या स्वाभावीक कारणाक लागून चड गरमेच्या सुवातेक ती वेतात. आनी सुकणीं जाल्ल्यान तांकां पाकाटे आसात आनी तांणी उबोवन वेचें. ह्या सुकण्या बाबतींत थोडें संशोधन चल्लां. कॅनेडियन गीस हें नांव आमकां परिचीत न्ही कोण ना. कॅनेडियन म्हळ्यार कॅनडा त्या राष्ट्रांत आसचीं तसलीं. ताचें कोंकणी भाशांतर कितें म्हाका सारकें कळीत ना. धोका म्हणयत. हांव सरळ शब्द सुकणींच म्हूण वापरतां. हे कॅनेडियन गीस सुकणीं तांचें ऋतुप्रयाण करता आसतना तातूंत एक वेवस्था आसा. ती एकसुरी जावन उबोवन वचनात. तांणी सगळ्यांक केन्नाय एका पंगडांत आसचें. आनी पंगडाची मांडावळ आसा. ती मांडावळ इंग्लीश भाशेच्या व्ही आकाराची. व्ही अशें जायत असो गुर्ती, विक्ट्री गुट म्हणटा हांव. आनी ते व्ही ऑफकोर्स हांगासर ताका मूळ आसा. हे 2 रेखे हांगासर घडसतात आनी उपरांत ते विस्तारून वेतात. आनी ह्या एका आकारार सुकण्यांनी उपचें. मुखार एक सुकणें आसता आनी तें उबोवन वेता आसतना सगळ्या पंगडाक दिशा दिता, डायरेक्शन दिता. तें कशें डायरेक्शन ताका कळटा म्हणलें एक विस्मीत. आनी त्या सुकण्या फाटल्यान बगलेक त्याच अंतर न्ही आनी 2 सुकणीं. त्या 2 सुकण्या फाटल्यान बगलेक भितरल्यान न्ही भायल्यान आनी 2 सुकणीं. आनी ह्या प्रमाणे तें व्ही वाडत वेता आनी सगळो पंगड तांतूं एक जाता. आतां ह्या तांच्या उबणे बाबतींत केल्लें संशोधन अशें आसा. तें व्ही त्या आकारार आसचें, मुखार आसचें सुकणें, मुखेली सुकणें. ताच्या उपरांत आसची सुकणीं ती एकामेकांक आदार दितात. मुखार आसचें सुकणें पाकाटे बडयतना आमकां कळीत आसा पाकाटे कशे उसळटात आनी दमतात म्हणून. वारें उसळटा म्हणजे मुखार आसलें सुकणें पाकाटे बडयतना हांगा आसलें वारें पाटी मारता. आनी तें पाटी मारिल्लें वारें फाटल्यान आसल्या सुकण्यांक उपकाराचें जाता. आनी ती फाटलीं 2 सुकणीं ती पाके बडयत आसतना तांच्या फाटल्यान आसच्या सुकण्यांक आदार जाता.
अशें सगळो तो पंगड मुखार वता आसतना जावची प्रगती अशी आसा. सुमार 70% वेग ती आरावंक शकतात. एक सुकणें मंगळूर तावन बेंगलोर वचूंक 5 घंटे जरी जाल्यार एक पंगड सुकण्याचो पंगड मंगळूर तावन बेंगलोर वचूंक 3 वरां पुरोकी. कित्याक म्हळ्यार त्या मुखल्या सुकण्यान मारिल्ल्या त्या वाऱ्याचो आदार फाटल्या सुकण्यांक आळवायेन पूण वेगान फुडें वचोंक आदार जाता. आनी थोड्यो संगती मुखलें सुकणें मुखेली जाल्ल्यान ताका कोणी आदार नात. उरलीं पुरां सुकणीं फाटल्यान आसात. देखून तें तकता आनी तकलेलें आनी मुखार म्हाका करूंक जायना म्हणून जाणा आसलें सो सुकणें ल्हव जागो बदलिता, फाटीं येवन खंय म्हणी कडेन जागो सोदता आनी ते वळू ताच्या फाटल्यान आसल्या सुकण्यां पैकी एक मुखेली जाता. खंयच्याय संदर्भार एक सुकणें ह्या मांडावळींतावन भायर पडलें जाल्यार खंयच्याय कारणाक त्या सुकण्याक कश्ट जातात. आनी एक क्रुसरेचो मुखार वचत जाल्यार तें निजायकी सलवता. आनी ते देखून पंगडांतावन भायर पडलें सुकणें बेगीनच पंगडाक भायर वचून निर्धार करता आनी पंगडा सांगता फुडें वेता. सुकणीं उपता आसतना एका तराचो आवाज करतात खंय. आमी सामान्य जावन सुकण्याच्या आवाजाक चिलीपिली म्हणचें आसा. पूण हे दुसऱ्या सुनाम्याचो एक आवाज इंग्लिशान हॉंकींग म्हणटात. आनी हो आवाज त्या सुकण्याक एकामेकाक प्रोत्साह दिवचो आसलो. आमी क्लॅप्स मान स्पर्धांत भागीदार जाल्ल्यांक उत्तेजन दिवचें आसा. त्या प्रमाणे ती 6 सुकणीं आवाजान या मुखार या दबक दबा ऐसा तशें तुमकां कळीत आसतलें थंय उतार त्या प्रमाणे एकामेकाक प्रोत्साह दिवन फुडें वेतात. आनी निमाणो एक विशय आसा. खंयच्याय कारणाक लागून एक सुकणें अस्कत जायत, पिडेस्त जायत आनी ताका फुडें वचोंक जायना जायत. देखून तें इल्लें फाटीं पडत ह्या सकला गळात आनी ह्या संदर्भार उरलीं सुकणीं ताका सोण घालिनात. त्या पंगडांतलीं 2-3 सुकणीं त्या सुकण्या सांगाता फाटीं रावतात आनी ताका धैर्य दितात, गरजेची शुश्रूषा दितात, वखदां दितात म्हणलो अर्थ न्ही, पूण सांगात दिल्लो सो त्या सुकण्याक बारी आदार असो जाता. आनी तें सुकणें परत बरें जाल्या उपरांत त्या सुकण्या सांगता त्या पंगडाक मेळोवंक ती तुर्तान वेतात. एखाद्या वेळार तें सुकणें मेलें जाल्यार ती सुकणीं मरता पर्यंत त्या सुकण्याचें जतन घेतात आनी उपरांत दुसरी वाट ना फुडें तांचे पयन मुद्दे दितात. म्हाकाच्या भवन आनी भयणीनो कांय विशेश कांय दृश्टांत न्ही, पूण ह्या सुकण्यांक असली एक समर्थी खंय तावन आयली. सायंटिफीक या वैज्ञानीक भाशेंत इन्स्टिंक्ट म्हणटात. आमकां मनशांक राजांव आसा, आमकां विसव करूंक साध्य आसा, पूण सुकण्यांक ना. त्या इन्स्टिंक्टाक लागून ताचो स्वाभावीक एक गूण तो ती ह्या नमुन्याची जिणी जियेतात. आमकां थोडे फावटी विचित्र दिसलेलें जावयात गिरबुज्यो ते गूण बांदतात. ह्या पारवे तांचें एक चलन वलन, आमची हेर कुंकडां तांची आमी तांचें परिशिलन केलें जाल्यार तांचे ते एक थोडे विशिश्ट गूण आसात आनी ते गूण आमकां मनशांक एक लिसांव जावन आसात. तुमी पंचतंत्रां म्हणलें पुस्तक या ग्रंथ वाचलेलो आयकलेलो आसूंक पुरो. ह्या पंचतंत्राचो संवसार मनशांचो न्ही, फकत रुखां झाडांचो आनी सुकण्या सावजांचो आनी तांच्या मदेंच एका तरेचो वेवहार, ह्या संबंध संपर्क त्या रुखां मदें जावयेत, त्या सुकण्यां मदें जावयेत, वेगवेगळे खालेतीचे आसात. थोडी स्वार्थी आसात, थोडी हांकारी आसात, थोडी कुयुक्ताची आसात, थोडी इल्ले लेजी या आळशी आसतात आनी तांच्या मदल्या वेवहारांत ती एकामेकां कांय बरेंपण करतात. पंचतंत्राच्या काणयांनी जायतीं लिसांवां शिकचे तसलो अवकाश आमकां आसा. आमकां बरो वळखीचो एक दृश्टांत आसा, सोंस्याचो आनी कासवाचो. सोंसो आनी कासव एक फावटी पंथटाक लागलीं. एक शेवट आसलो, त्या शेवटाक कोणें पयलें पावचें ताका भोवमान. सोंसो भोव सुटसुळीत उर्बेन धांवंक सुरू केलें, पूण थोडी वाट जाल्लेच तो आळशी जालो.
या कासवान म्हजी पाट धरची बरी ना म्हण चिंतून रुका म्हणलांत जेबंक लागलो. कासवाक जाय की कळीत असले सोंसे सांगता पंतट मरचें व्यर्थ म्हणून. तरी पूण तिरासनेन मेठां खाण अळवायन मुखार गेलो. सोंस्याक न्हिदून आसलें पळयलें आनी ताची वाट ताणें धरली आनी शेवट पावलो. तिरासनेचें बरेंपण हेचें म्हत्व कितें म्हणलें हांगासर आमकां कळटा. आनी हे धाकटो धाकलो पुण्यकोटी काणी तुमी आयकल्या. गायचो आनी वागाचो दृश्टांत तो. वाग क्रूरी गायक खावंक पळयता पूण गाय वागा लागीं विनंती करता म्हाका एक बाळ आसा, त्या बाळाक हांवें सोडूंक जायना, देखून म्हाका पातये, हांव त्या बाळाची वेवस्था करतां आनी उपरांत पाटी येता आनी तदाळ तूं म्हाका खा. वाग ताका दुबाव जाता तरी पूण एक अवकाश दिता त्या गायक आनी ती गाय गेल्ली ताच्या वस्त्राची वेवस्था करता. ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಆಯಬೇಡಿ, ಹಿಂದೆ ಬಂದರೆ ಹೊದೆಯಬೇಡಿ, ಕಂದ ನಿಮ್ಮವನೆಂದು ಕಾಣಿರಿ तशें. आनी गाय पाटी येता आसतना हांगासर वागाचें मन परिवर्तन जाता. आपूण इतली हिंसा दिवन जिवाचें व्यर्थ म्हणून दप्प करून बुडोवन मरता तशी आसा एक खंयक जावंदी. मोगाच्या भावांनी बहिणीनो ह्या दृश्टांत सोवें आतां हांवें आमच्या विशयाक येवंक जाय आनी तो विशय आसा देव रचणार, देव पसणार. सृश्टी कितें आमच्या दोळ्यांक दिसता, आमच्या कानांक मारता, आमच्या स्पर्शाक येता, आमकां पंचेंद्रिया देवान दिल्ले आसात, 5 सेन्सेस. त्या मार्फत ह्या भोंवती सृश्टीचो अनुभव आमकां जाता. तें देवाचें देणें. सुकण्या सावजांक देवान तांचेच म्हणली लक्षणां दिल्यान आनी तांचे तावन आमी लिसांवां शिकता जाल्यार ह्या सृश्टींत आमची दिश्टी आमी घाली जाल्यार बोवारी आमी पळयलें जाल्यार कितें घडटा तें आमी त्या बाबतीन कांय इल्लें चिंतन केलें जाल्यार जायतीं लिसांवां आमकां शिकूंक साध्य जाता. बायबलांत असले विशय नात म्हणून न्ही. उत्पत्ती ग्रंथ दिसाव्या वसले आतां पयल्या अध्यायांत न्ही दुसऱ्या अध्यायांत सर्पान एवे लागीं संभाशण करचें आमी देखता. त्याचो दुसऱ्या अध्यायांत आदावन सक्कडी मनजातींक नांवां दिवचें आमी देखता. गणन ग्रंथांत बालम म्हणल्याचें गाडाव उलोवचें तसलो एक दृश्टांत आसा. असल्या गणिता मार्फत आमी समजता कितें म्हळ्यार देव सक्कडी रचनाद्वारे आमकां ताच्या सारक्यान आनी सुरपायन केल्ल्या मनशांक लिसांवां शिकयता आनी बेसांवां वांटता. म्हज्या शिकवणेंत 5 विशय आसात. पयलो विशय समच्या ह्या संदर्भार बसले कडेच एक संप्रदायिक गीत गावंक हांव खुशी पडटा आनी तें गीत आमकां सगळ्यांक वळखीचें. प्रस्तुत आमच्या कंताराच्या पुस्तकांनी तें काडिल्लें म्हाका सोदिल्लें मेळूंक ना. तरी पूण बसले कडेच आमी तें गीत गावया. हे देवा मोगाळा तारोका सृश्टी आनी मनशां रचणारा, तुझे ससीन येवंका शेतां संवसार तुवें रचलोय, सुंदर तो केलोय, रावळे सारके नेटोवन मनशाक राय केलोय, ओगळीक तुका सदां फावो ये रचणारा. हे देवा मोगाळा तारोका सृश्टी आनी मनशां रचणारा, तुजे सशीक येवंका शेतां. आयच्या विशयाक संबंद जाल्ले धाकटे विशय हांव मोठव्यान तुमचे सवे वांटून घेता आनी एका विशया उपरांत एक गीत ह्या नमुन्याचें आमी गावया. आमचो देव उलोवचो देव. आमचो देव मातयेची एक मोनी मुर्ती न्ही. मातयेची जवेत, लोंकडाची जवेत, भांगाराची जवेत, रुखाडाची जवेत, त्रिमुर्ती न्ही. आमचो देव उलोवचो देव. ताका उलोवंक खुशी. आनी हांवें वचल्या त्या पयल्या वचपांत देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो आनी 7 दिसाचें कार्यक्रम रचनेचें. पयल्या 3 दिसांनी सृश्टींत एक विभाग तशें देव करता.
पहिल्या दिसा उजवाड, काळोख आनी उजवाड. दुसऱ्या दिसा वयलो अंतराळ आनी सकयली भुमी. तिसऱ्या दिसा भुमींतच उदकाचो वांटो आनी धरणीचो वांटो. आनी चवथ्या, पंचव्या, सव्या दिसा देव हें सर भरता, ह्या सजयता. चवथ्या दिसा सुर्याक आनी चंद्राक देवान रचलें, नखेत्रां रचलीं. अशें वेळ काळ मेजूंक मनशाक देवान शिकयलें. पंचव्या दिसा देव दर्या वयर आकाशाची सुकणीं आनी दर्यांतली मासली रचता. आनी सव्या दिसा देव मनजातींक रचता. आनी त्या सव्या दिसा दुसऱ्या भागांत देव मनशाक रचता. मनशाक रचतना देव म्हणटा आमी मनशाक रचुया. तो विशय हांव वाचता. देवाक तें बरें दिसलें. देवान म्हळें आमच्या स्वरुपासून आमच्या सारक्योसो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या माशल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सरनवट मजतीचेर आनी धरणीर सतिल्या जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्योसो रचलो. देवाच्या सारक्योसो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. आनी देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. आमचो देव उलोवचो देव. ताच्या उतरांनी आसा सकत. उजवाड जावं म्हणटा आसतना उजवाड जालो. मनीस दादलो आनी स्त्री जावं म्हणटा आसतना मनशाकूळ अस्तित्वाक आयलें. पूण ह्या पहिल्या अध्याया उपरांत दुसरो अध्याय, थंयसर रचनेची आनी एक कथा आसा. आनी त्या कथेंत आनी एक नमुन्याचें वर्णन. देवान ह्या सृश्टी रचल्या, पूण थंयसर रूख झाडां मनजाती आनी कितेंच नात. देव पयलें मनशाक रचता. आनी कसो रचता? धरणीची माती, ताचे तावन एक मुर्ती करून त्या मुर्तीच्या नाकांचेर आपलो उस्वास सोडटा आनी मनीस अस्तित्वाक येता. आनी त्या उपरांत उरल्यो वस्तू, रूख झाडां, सुकणीं सावजां, आनी देव मनशाक सश्टीन त्या सगळ्यांक हाडटा. आनी मनीस त्या सक्कडी रचनांक नांव दिता. नांव दिवचें म्हळ्यार तांचेर आपलो अधिकार चलोवचो. पूण देव पारखिता खंयची रचना मनशाक तृप्ती हाडिना. आनी तो देव म्हणटा मनशान एकसुरें आसचें बरें न्ही. आनी ताका एक फावो ती सांगातीन हांव रचतलो आनी एक काणी तुमी जाणात, तातूंत हांव सांगूंक वचना. आमचो देव उलोवचो देव म्हूण हांवें सांगलें. आतां एक सवाल उदेता. देवान 6 दिसांनी ही सृश्टी रचली. 7व्या दिसा ताणें विश्व घेतलो. ह्या बायबलांत आटपलेल्या खाणयेक आनी विज्ञानाक कांय संबंद, अंतर, विरोध आसा की म्हणलें? विरोध आसूंक नजो. जें कितें बायबलांत दाखल जालां तें एका प्रत्येक भावार्थाच्या दृश्टीन बरयलेलें आसा. तें विज्ञानाचें पुस्तक न्ही. आमचें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रॉनॉमी त्या नमुन्याचें पुस्तक न्ही. थंयसर मनशा कुळाक देवासोबे संबंध, संपर्क, रुतां करूंक गरजेची लिसांवां शिकयल्यांत. सतां देवान उगडापींक केल्यान. विज्ञान आनी एकच विशय, पूण बायबलाक विरोध न्ही. विज्ञान देवान मनशाक दिल्लें राजांव वापरून ह्या सृश्टीचे गुट सोदून काडूंक प्रयत्न करता. अशें विज्ञान आनी धर्म परस्पर विरोध न्ही, परस्पर पुरक म्हूण आमी लेखयात. ह्या उद्देशी आल्बर्ट आयन्स्टायनान म्हणलें एक उतार. हांगासर आमी समजवेत. रिलीजन विदाउट सायन्स इज ब्लायंड. सायन्स विदाउट रिलीजन इज लेम. ह्यो दोनी संगती देवान दिल्ल्यो 2 देणी तशें आमी समजले जाल्यार एकामेका पुरक जावन आमी ती स्विकार करयत. बायबलांत ह्या आमच्या समर्थेंत उगडापी जाली सतां आमच्या सोडवणेक उपकार चिंतसली आनी विज्ञान मारिफात मनशान पारखिल्ली तसली सतां ताचें जिवीत ह्या संवसारांत सुगमायेन चलोवंक आदार जावची तसली. ह्या अंतरी आमी आनी एक गीत गावचें जाल्यार भोव आदलें. आतां तें आमच्या कंत्राच्या पुस्तकांनी ना. म्हाका भारी रुचता तें. आनी तें आसा
फुलामध्ये ओके. कोणता शब्द तो एक घडी वाचता. या बागींतल्या फुलांमोदे रानांतल्या झाडांमोदे खोणींतल्या दातू मोदे ईश्वराक सोदलें देणे जेसूच्या काळजा सोवें भेटयता काळीस मोजे जेसूच्या काळजा सोवें भेटयता काळीस मोजे. आयच्या मा विशयाक संबंध जालो आनी एक विशय. आमचो संवसार न्ही जाय की सुंदर, आमचो संवसार न्ही जाय की बरो, आमचो संवसार न्ही जाय की गिरेस्त. कित्याक रचलेलो देव तसलो जावन आसा. हरी एक वस रस्त्याच्या अखेरेक ह्या पयल्या अध्यायांत आमी आयकता देवाक तें बरें दिसलें आनी मनशाक रचल्या उपरांत देवाक तें भोव बरें दिसलें अशें आमी वाचता. म्हाज्या भावान आनी भयणीनो, संवसार मस्त बदलला. म्हाका तें 17 वर्सां प्राय म्हज्या भुरगेपणाचे दीस उडास करता आसतना ह्या अंतर हांवें कितें वखदायलेलें बरें म्हाका भोगता. म्हज्या माय गांवांत बद्यारांत हडली ती आनी त्या भुरगेपणार राती जर आमी भायर आयल्या आनी वयर आमी देखलें जाल्यार कितलींशीं नखेत्रां दिसतालीं. आज कृतक दिव्या धर्मान आकाशा नखेत्रां उणी जावनात पूण तीं जळकनात, भोव थोडीं दिसतात आनी पळोवची एक आशाय आमकां ना. म्हड्यांत्यार हांव सकाळीं गांड मारूंक येता आनी संजेरी गांड मारूंक वता आनी त्या वेळार म्हाका एक अवकाश मेळटा वयर पळोवंक. ते घंटेची दोरी दन वडटा आसतना म्हजी दीस रावपापयसनी तेणें गुंवता आनी नखेत्रां दिसल्यार हांव एकदम खुशी. पुनवेच्या ह्या त्या संदर्भार चंद्र वाडोवन येता आसतना आनी उपरांत क्रमेन देंवोन येता आसतना एकदम दादोसकाय भोगता. आमी देवान आमकां दिल्ली ती दिश्ट ह्या संवसाराची सोबाय साकोवंक वापरूंक जाय. ह्या संवसाराची ग्रेसकाय म्हणजे देवातावन लाभलेली ती ग्रेसकाय परकून त्या बाबतीन संतोश पावोवन देवाक अर्घ दिवंक वापरूंक जाय. सूर्यो चंद्र तांच्याच एका कक्षेर म्हणल्या भाशेन घुंवत आसात. सुर्या भोंवती आमची भुमी घुंवता, भुमी ताच्या कक्षेर घुंवता, भुमी भोंवती चंद्र घुंवता. आनी पळया कसली एक वेवस्था देवान केल्ली आसा. अंतरिक्षा बाबतीन तशें जाल्यार आमच्या धरणी वयर वाडच्या चला फुलां झाडां बाबतीन तुमी चिंतन करा, आमी चिंतन करया. कितल्या नमुन्याची रूख, कितल्या नमुन्याची फुलां, कितल्या नमुन्याची फळां. मनजाती बाबतीन पळया, बायबलांत हांवें वाचलें सुमार 120 वयर मनजातीचो उल्लेख आसा की. पूण मनजाती हाच्या कितल्याकी चड आसोंक पुरो. पूण बायबलांत तांकां एक जागो दिला जाल्यार देवान त्या मनजाती बाबतीन हुस्को दाखयलेलो आमकां स्पश्ट जाता. मनशाच्या पातकाक लागून देवान संवसार नाश करी जाय म्हण चिंतता आसतना बुडतुकल धाडलो. नोएक ताच्या पत्नीक, तेका पुतांक आनी तांच्या बायलांक देवान बचाव केलें. पण बचाव करता आसतना देवान रचलेलो तो मनजाती, ती सुकणी सावजां नाश जायन अशें देवान एक वेवस्था केली. त्या आर्क पटेंत जोडी जोडी मनजातींक ताणें भितर हाडयलें आनी बुडतुकल जाल्या उपरांत ती सुकणी सावजां भायर येता आसतना तांची संतत मुंदरून गेली. ही जावन आसा देवाची दया. आतां आमी गांवचें गीत आसा. गायता काळीस मोजे येसो मिया सोबाय कृत्यांची तुज्या सवय रस्ता नीता साक्स सोमिया ओढा मैन तुज्या. पुरो वेळ धांवता ते देखून आनी एका विशयाक हांव वेता. पूण म्हज्या विशय संबंद जाल्लो सृश्टी देवाक खाल जाता. सृश्टी देवाचे वडवेकाय पासारता. थोडे दाखले हांवें तुमकां दिवचे. उजवाड जावं म्हणटा आसतना उजवाड जालो जाल्यार तो उजवाड देवाक खाल जालो म्हण जालें. आनी केन्ना आमी उजवाड देखता थंयसर देवाची झळक आमकां मेळटा.
गॉड इज लायट. देवूच उजवाड म्हणटा सांजो हांव ताच्या पत्रांत. देवान उदक रचलें. तें उदक जिवीत असो एक गुर्तू. पवित्र स्नानाच्या संस्करणे वेळार पवित्र स्नान दिवच्या त्या मागण्या विधींत सल्वसवाच्या चरित्रेंत उदका बाबतींत कितें देवान केल्लें तें सगळें उडासा काडटात. जावयेत तांबडो दर्यो उतरून इस्रायल परजेन बसेला गांवाक वेचन आसलें. बुडतगोलाचो उल्लेख हांवें दोळूस सांगलें. तोय उल्लेख आसा. त्या मारिफात एक नवी रसन आराम जाली म्हणून थंयसर वर्णिला. जॉर्डन न्हंयेंत येजून स्नान घेतलोसो उल्लेख आसा. मरुभुमींत मैजन काडपाक मारून उदक पिवचें उदक हाडिल्लो तसलो उल्लेख आसा. तें उदक जिवीत असो गुर्तू पूण नास असो गुर्तू जावं की साद आसा म्हणलें हांगासर स्पश्ट जाता. उजो तरी तशेंच मैजेक जळच्या बोल्यांत देवाचें उगडापण दर्शन लाभलें. एक उज्या सोकांबो इस्रायल परजेक इजिप्त घरांतून त्या अरण्याच्या वाटेन वाट व्हरतालो. एक खूब तांचेर सावळी घालतालें. पण तसो उजो देवान वापरलो सोदोम आनी गोमोराच्या लोकांक नाश करच्याक. कित्याक तांची पातकां त्या नमुन्यार विपरीत जाल्लीं आनी देवाक तें सोसूंक जालें ना. तरी पूण लोताक ताच्या बायलेक आनी ताच्या दोगां दुवांक देवान बचाव करून पळयलें. पण लोताची बायल नापास जाली. आनी तशेंच आमी हेर संगती उडासा काडयेत. थोडे हांव तुमच्या लागीं वांटून घेवंक खुशी भरतां. जोशुआच्या ग्रंथांत इस्रायल लोक अमरिता विरोध झूज मारता आसतना अमरितांक पुरत्या रितीन पाडाव करच्या खातीर हें साध्य जायशें जोशुआन सुर्याक आनी तशेंच चंद्राक तांच्या जाग्यार रावयलें की म्हळ्यार बायबलांत तें दाखल जालां. दानियेलीच्या ग्रंथांत दानियेलीक सिंहाच्या दोलीन घाल्ल्या वेळार त्या सिंहांनी दानियेलीक खंयच उपाद्र करीन अशें देवान तांची तोंडां बांदिल्लीं. जोना प्रवादीची कथा आमी वाचता आसतना थंयसर देवाची आमी ताचें इंटरवेन्शन म्हणटा आमी जायत्या रितीन आमकां वाचूंक मेळटा. जोना प्रवादीक देवान निनिवेक धाडूंचें मिसावन दिल्लें. निनिवेचो लोक खोटो आशिल्लो आनी तांकां शिक्षा लावची आलोचन देवाची. पूण जोनाक धाडटा आसतना निनिवेचो लोक फाटीं परतलो जाल्यार तांकां शिक्षा लावची न्हय म्हणलो निर्धारी देवाच्या मतींत आसलो जाय. पूण जोना अशीर स्वभाव असो. निनिवेकार आमचे दुस्मान. तांणी देवाच्या बेसावाक पात्र जावचें न्हय. तांकां शिक्षा मेळासय. त्या देखून देवान दिल्लें मिसावन ताणें तिरस्कार केलें आनी देवातान तो फोळ्ण दवलो. पूण देवान ताची पाट धरली आनी तो दर्यांत तारवार पयन करता आसतना देवान एक वादळ उठयलें. वादळ उठयलें मात्र न्ही जोनास ह्या वादळाक कारण म्हणलें परकेल्ल्या थांडेल्यांनी ताका दर्यांत उडयलो आनी हाका जोनासाची कबलात आसली. आनी थंयसर दर्यांत पडिल्ल्या जोनाक एका मास्यान गिळीशें देवान आदेश दिलो. आनी 3 दीस त्या माश्याच्या पोटांत आसलो जोनास देवा लागीं मागता. एक आपुरबायेचें किर्तन थंयसर आसा. आनी तिसऱ्या दिसा देव पोट्ट्यान आदेश दिता त्या मास्यान जोनाक तडीर ओंगच्याक. आनी उपरांत बचाव जाल्लो जोनाक देव दुसरे फावटी आपल्या मिसावाक लायता. आनी आतां नाखुशेन म्हणल्या भशेन जोना निनिवेक वेता आनी थंयसर देवाचो संदेश तांकां परगडटा आनी तांची लोकांची रायाची आनी सगळ्यांची प्रतिक्रिया एकदम उंचल्या मट्टाची 100% म्हणल्या भशेन आपले पाताक वळखून गोणी वस्तू न्हेसून गोबरांत बसून आपले परिवर्तनाची रुजवात दितात आनी देव तें पळयता आनी तांचेर धाडूंक चिंतली ती रिक्षा तो पाटीं काडटा. पूण ह्या बाबतींनी जोनाक नाखुशी. देव आनीक शिक्षा लायत कोणना म्हणल्यार बरवशान शहरा भायर वेता आनी निनिवेच्या शहराचेर दिश्ट घालून पळयता. कठीण तापतालें वत आनी त्या वतांतून आपणाक सरकच्या खातीर ताणें एक ल्हानशें पाखें घालें. आनी देवानी ताचे कुशेन म्हणल्या भशेन जोनाक आनिल्ली सवकासाय मेळच्या खातीर एक एंडलाचें जड उपजाशें केलें. एका दिसा भितर तें वाडलें आनी त्या एंडलाच्या रुखाच्या खोल्यांनी पांट्यांनी जोनाक बारीक थंडाय दिली. जोनाक बारीक खुशी. दुसरो दीस उदेसतना
देवान त्या एंडेलाच्या जडाच्या पाळांक कीड लायशें केली आनी सगळें जड सुकून गेलें आनी परत्याने जोना त्या कर्कट्या वताक तापलो. आनी त्या वेळार देवाक तो पुरपुरता आसतना देव ताका म्हणटा, तुवें लायनांतलें जड तें हांवें तें वट केल्लें आनी हांवेंच तें नास केलें, तुका कित्याक खंत? जर तरी त्या एंडेलाच्या जडा बाबतींत तुका इतली बेजाराय भोगता जाल्यार म्हाका ह्या निनवेताच्या 120,000 लोकां बाबतींत आनी त्या शिवाय तांच्या जानवरां बाबतींत कितलो हुस्को आसा न्हय. ह्या सवालां सगळें जोनाची कथा संपता. ह्या संदर्भार आमी गांवचें गीत एका सुत्रान सोमिया सोमसा तुवें रचलाय, एकाच उस्वासान मनशाक जीव दिलोय. अगणित तुजी कृत्यां, अगणित तुजी उतरां, चलत्या मनशा जिवितान मोलादीक वज्रां मोतयांक. म्हजो ताळो सारको जावना. आतां निमाणें मगाच्या भवन आनी भयणीनो, पोरण्या तस्तामेंतांत देवा बापाचो शब्द म्हणल्यार नामांकिता काल म्हजी शिकवण आटपलेली जायज, पूण हांव नव्या तस्तामेंतांत येता. हांगासर जेजू देवाचो पूत मनशा रुपी आयिल्लो तसलो सृश्टे बाबतीन ताचो संबंद कितें म्हणलें मोठव्यान आमी नियाळ्या आनी हाका आदार जावन जुवांच्या वंजलांत आदिवचनांत दिलां तें उतार, ह्या दिला तो विशय हांव वाचूंक खुशी वतां. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, सर्व वस्तू ताच्या मार्फत रचन जाल्ल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना. रचलेले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशा कडसो उजवाड जावंक पावलो. कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत वस्तू विशयी आनी एका नमुन्यार विचारलेलो आसा. आतां जेजू द्वारी म्हणजे देवाच्या पुता द्वारी ही सगळी सृश्टी रचीत जाली जाल्यार जेजूच्या संवसारी येणें आनी ताची हांगासर 33 वर्सांची जिणी आनी त्या उपरांत संवसार सांडून बेसो तसो अनुभव सृश्टीक भोव लागशिल्ल्यान संबंद जालो तसो दिसता. पयल्यान पयलें जेजू जल्मल्लो एका घरान न्ही, एका रावळेरान न्ही, जो जल्मल्लो एका गोठ्यान आनी गोठो म्हणटा आसतना सृश्टीक लागीं तशें आमी लेखयत. थंयसर आसलेलीं जानवरां, कांय गायो, पाडे, गाडवां इत्यादी. आनी तो जल्मत आसतना ताका भेट दिवंक आयिल्ले गिरायक ते गुवळी आनी गुवळी त्या राती मैदानार उक्त्या मैदानार आपल्या बकरांची राखण करून आसले आनी ते दवा येतात, ह्या जेजू बाळका पळयतात, आराधन करतात आनी संतोशान पाटी वेतात. आनी माथेवाच्या वंजलांत जेजू भेटोवंक आयिल्ले आसा ते ज्योतीश खंय उदेंत तावन ते आयलात, लांब वाट समकोन आयलात आनी तांकां वाटवून गेल्लें एक नखेत्र. हे ज्योतीश आपल्या रावळेरा भितर, आपल्या घरा भितर गम्मत माननातले. तांची दिश्टी भायर आसली, वयर आसली आनी कितें आकाशार एक चलन वलन जाता तें परखून आनी एक सोडवंदा जल्मला म्हणलें समजून त्या सोडवंदाराक आराधन करच्याक, काणयो दिवच्याक ते लांब वाटकन आयिल्ले. जेजू सुमार 25 वर्सां नजरेतान जियेलो आनी नजरेत एक व्हडलें शहर न्ही, मंगळुरा बरी न्ही, बेंगलोरा बरी न्ही. त्या काळाचे नजरेत एक ल्हान हळ्ळी, सड्ड म्हळ्यार 300 तावन 400 लोक थंय आसलेलो जावयेत. एक दोंगराळ प्रदेश तो आनी जेजू एक सुतारी म्हूण आमी जाणाव आनी ह्या 300 लोकां मदें निरंतरी सुताऱ्याचें काम मेळचो अवकाश नासलो. जेजून सक्कड नमुन्याचें काम केलें जायजय आनी तातूंत मस्त वेळ ताणें आपल्या बोवारीचो तो परिसर पळोवच्यांत, देखच्यांत, सागच्यांत, संतोश पावच्यांत कसलो जायजय. देखून ताची शिकवण
ताचें बोधन ह्यो संगती आटापता. पर्वता वयलो प्रसंग म्हणटा आमी. देवाळान दिल्लो प्रसंग न्ही, देवाळान ती जेजून शिकून दिल्ली जावयेत, पण पर्वता सोडून थंयसर बसून ताच्या समोर असल्या सिसांक आनी लोकांक ताणें दिल्लें तें लांबायेचें बोधन भोवसड अर्था बरीत. आनी देखून दर्या वेळेर बोधन दिल्लें आसा, दोनीर बसून बोधन दिल्लें आसा. जेजूच्या बोधनाचे विशय आमी विश्लेशण केलें जाल्यार तें पुरा नैसर्गीक म्हण आमी समजूंक जाय. गोवाची ह्या वंप्याची वपार सोनमण्याची माती जेजू बिगड करता. वाटे देगेली खटपी सुवात कांट्या कुंड्यांनी भरलेली आनी बरी माती जाल्यार 3 वर्गांची आसा. 30%, 60%, 100% फळ दितली तसली. जेजूच्या बोधनांत सुकणी सवजां येतात. गिरबुजा विशयान जेजू सांगता 2 पयशांक 5 गिरबुजा मेळटात. म्हळ्यार तितल्यो एक उण्या मोलाच्यो. तो तरी पूण आपल्या बापाचे कुशे विणे या कबलते विणे एकसे गिरबुजी धनी पडना म्हणटा. आपल्या सिसांक मिसावाक धरता आसतना जेजून 4 प्राणीचो उल्लेख केला. बोलप्या मदें शेळयांक धरलेले बरी हांव तुमकां धाडटां. सर्पा बरी चतुर जाया, परव्या बरी बोळे जाया. आनी असले एर उल्लेख आमी सोदून काडयेत, तितलो वेळ म्हाका हांगासर ना, हांवें आतां संपोवंक जाय. निमाणें मगाच्या भवन आनी भयणीनो, ह्या शिकोवणेतावन आमी थोडीं लिसांवां घेवची जाल्यार आनी पाळची जाल्यार ही 2-3 हांव तुमकां सांगतां. पयल्यान पयलें आमचे दोळे उक्ते दवरया, आमचे कान उक्ते दवरया. देवान आमकां दिल्या ते इंद्रिया, 5 पंचेंद्रिया म्हणटा, 5 सेन्सस म्हणटा, ताचे सगळें कॉमन सेन्स हे आमी वापरूंक जाय. आनी जें कितें देवान केलां तें आमी देखूंक जाय, तें आमी भोगूंक जाय, साखोवंक जाय. आनी तशें सागता आसतना देवाची ती व्हडविकाय, देवाची ती ग्रेसकाय, देवाची ती सोबाय आमकां स्पश्ट जाता. देवा कर्गान दिव्या असलो संवसार ताणें रचला देखून, देवा कर्गान दिव्या आमकां ताणें ताच्या सारक्यान आनी सुरप्यान रचला देखून. देवान रचलेलें सगळें इतलें सोबीत, इतलें मोलाक दीक तर आमी त्याच देवाच्या दृश्टीन हें सगळें आमी वापरूंक जाय. लावदातो सी गेले त्या पापा सायबान, पापा फ्रांसिसान दिल्लें तसलें तें परिपत्र आमचें तें एक व्हड जागृती उपजोवंक शकलें. त्या लावदातो सी परिपत्रांत त्या पाप सायबान दिल्लें तसली सुचना हांगा सगळीं उगडासां काडूंक आमकां साध्य. पाप साहेब म्हणटा हो परिसर, ही सृश्टी देवान रचलेली मनशान तसो विभाड करच्याक न्ही, दुरुपयोग करच्याक न्ही. हो परिसर सगळ्या मनशा कुळाक, सर रुखां झाडांक, सुकण्या सवजांक एक घर, आनी त्या घरची जतन घेवची आमचो कायदो जावन आसा. हाका संबंद जावन मगाच्या भवन आनी भयणीनो, आनी थोडे प्रॅक्टिकल संगती हांवें तुमचे थंय वांटून घेवचें जाल्यार सुमयान जुवांच्या वांजेलांत लोकांक उंड्या मसलेचें जेवण वांटल्या उपरांत सांगलें एक उतार म्हाका बारीस लागता. कांयच विभाड करिनाकात. आमी क्रिस्तांवांनी आमच्या कार्यांनी, आमच्या बऱ्या फल्या संदर्भार विभाड कसो पयसो खंडीत जावन देव मानवचो ना. हांव थोड्यांक लक्ती जावन सांगता, सगळ्यांक न्ही, पूण तरी पूण ह्या बाबतीन आमचें चिंतन जायचें. आमचे बरी फालीं वाट चुकून गेल्यान म्हणटात. जें कितें संप्रदायीक रितीन आमी करूं नासल्या ताका दुसरोच अर्थ, दुसरोच रंग आमी दिला. ह्या बाबतीन आमी सत्राय करूंक जाय. मागीर क्रिस्तांवांनी क्रिस्ताच्या स्पिरितान जियोंक जाय. क्रिस्त आपणाक कालिकन ह्या संवसारी आयलो, दुबळी जिणी तो जियेलो, माते देखून ताका सुवात नातली म्हणालो, आनी तसल्या जेजूचे पाटलावदारी आमी जावन आसा. आनी दुसरें, आमच्या ह्या परिसराची जतन घेता आसतना नितळ्याक आमी गुमान दिवया. हो एक विशय म्हाका चड लक्षलो तशें बगता. परगांवांत आसलेल्या संदर्भार थंयसर आसची ती नितळाय पळयतना आनी हांगासर भारताक पाटी आयिल्या उपरांत हांगाची ती तें मेळ्ळें पळयतना भोवसर बेजार जाता. आमी क्रिस्तांवांनी ह्या बाबतीन
हेरांक एक मेल फंक्त जाय म्हूण म्हाका भोगता. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, हांगासर म्हजी शिकवण हांव अखेर करच्या संदर्भार आनी एक गीत आमी गावया. बसले कडेस अर्गां गीत हें, आनी त्या अर्गां गितांत आसा तें पयलें चरणां. देवान म्हाका कित्याक विसला, कित्याक रसला, कित्याक पोसला, कित्याक विसला म्हणलें आमकां आयकूंक नियाळूंक मेळटा. अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका दनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका आतां आनी ससना. तुवें म्हाका रोसलोय तुजो मोखच्या, तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साकरी करच्या. तुवें म्हाका विसलोय ससान सुका पावच्या. तरी हांव फावो न्हय सोम्या, हांव फावो न्हय. अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका दनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका आतां आनी ससना. म्हजे शिकवण समच्या संदर्भात तुमकां एक ल्हानशें मानेकार आसा. दानियेलाचो ग्रंथ म्हूण आसा. ह्या दानियेलाच्या ग्रंथांत 3ऱ्या अध्यायांत एक अपुर्बायेचें गीत आसा. हें गीत तेगा तरणाट्यांनी उज्याच्या आकट्यांत तावन उसाचेंत आसलें. सॉंग ऑफ क्रिएशन म्हणलें नांव ताका दिलां. आनी थंयसर दानियेलाचे संगती, दानियेल आनी संगती सगळ्या सृश्टेक आपोवणें दितात. आनी त्या आपोवण्यान देवाक हसया म्हूण सांगतात. हांव थोडे उल्लेख करता, तुमी घरा वचून वाचता नियाळा. हांगासराकेर करता. सदैव तूं सर्वेस्वर आमच्या पुर्वजांच्या बापा, स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्वराच्या दुतानो सर्वेस्वरा वाखाणा, सर्वेस्वराच्या दळबारानो सर्वेस्वरा वाखाणा. सूर्य आनी चंद्रिमा सर्वेस्वरा वाखाणा. मोळब्याच्या नखेत्रानो सर्वेस्वरा वाखाणा. तुमी सगळ्या वाऱ्यानो सर्वेस्वरा वाखाणा. दोवा आनी हिमा सर्वेस्वरा वाखाणा. बर्फा आनी थंडी सर्वेस्वरा वाखाणा. रातीनो आनी दिसानो सर्वेस्वरा वाखाणा. उजवाड आनी काळोखा सर्वेस्वरा वाखाणा. पर्वतान आनी दोंगरानो सर्वेस्वरा वाखाणा. दर्यानो आनी न्हंयानो सर्वेस्वरा वाखाणा. मासल्यानो आनी उदकांत उपेतल्या प्राणयानो सर्वेस्वरा वाखाणा. रानवट मनजतीनो आनी गोरवानो सर्वेस्वरा वाखाणा. तुमी मनशानो सर्वेस्वरा वाखाणा. ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. देव बरें करूं. मोगाचनो, देवाचें उतर ताणें रचलेल्या रचनेंत ताजी हाजरी कसली म्हणलें ह्या पोरण्या सोल्ल्या मुखांद्र भोव सोबीत आनी सोंप्या उतरान ह्या देवाच्या उतरांचो नियाळ आमचे सोवें वांटून घेतला. भोवमानादीक बाब स्टॅनिंग ओवियस विगार मोड्यान त्यार तुमच्या सुमेस्ताच्या तर्फेन तांचो उपकार आमी बावडटा. थँक यू डियर फादर.